Bătinu bentu calavartau somia Dilva și calza उपकार माता जिनिये तमचे तुझा वेची तेलियाक सोम्या किते फाटी आमिती मोगन तुझा सोम्या आमका तुवे पोसलाय राखलाय दयेन तुझा कळसा मोना तमका तुवे एकवटायल्याय Gopan Krista Jesucha Bhaktinu bentu calavartau somia Dilva și calza upcar manta Cinie tamce tucea vicinteia somia Kite fadi amiti बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो कामिलीत ओर्दीक रुली वा रेग्रो दिल्ल्या जेरुसलेमाच्या सा आल्बर्टाचे फेस्त कार्मेलीत ओर्द आज संभ्रमता आयची देवस्तुती सोर कोटे संगतीक पाठ करून शेगुणाच्या वाटेन चलोवंक तशेंच जेजूच्या मिसावांत वांटो घेवंक उलो दिता ह्या संवसारी जिणेच्या पयनार आमी ग्रेसकाय आपणावंक वावर करता पूण ही ग्रेसकाय आमकां पातकांच्या पासान समटायता आनी भावार्थाच्या वाटेतान पयस व्हरता म्हणटा साम पावल आयच्या पयल्या वाचपान आयच्या शुभवार्तेन सबा स्त्रियो जेजूच्या आनी ताच्या शिसांच्या गरजां पावतात आनी ताच्या मिसान वांटो घेतात हे गेडीत आम्हा सर्वांक एक वा अनेक रितीन जेजूच्या मिसावांत वांटो घेवन देवाचे सिरगींचे राज परगट करूंक उलो दिता तर मोगाच्यानो ह्या संवसारी ग्रेसकायेक आशे नासतना सर्गींच्या ग्रेसकायेक वावर करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागया आमचे उणेपण आमच्या उस्कतकाय वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तनाक उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसो बगेवन सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन Sumia kaklutka Sumia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Sumia kaklutka प्रार्थूया देवा सर वस्तूंच्या रचणारा आणि सांबाळणारा आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजांत तुजी सेवा करून तुझे बक्षणे जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तां वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन
साम पावलून तिमोथी बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भोव मोगाच्या पुता, तर ह्यो सर संगती तांकां शिकय आनी तांकां पाळूंक लाय. जर कोणी वेगळी शिकोवन शिकयता आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देवभक्त उर्जीत करता ती शिकोवन मानून घेना, तर तो गर्वान फुगला आनी आपणाकच ताणें नेणारी करून घेतला. तर्काक तर्क आनी उतराक उतर पाटी दिवचे भ्रांतेन तो भरला. हाचे वरवीं मसर, मानास्ताप, निंदा, हल्क, दुबाव आनी काबार जायनातली न्याय जगडी उपजातात. हे सगळे आपले गिन्यान थाऱ्यार नातलेल्या आनी स्वताची वळख आळवून गेल्ल्या मनशां मदें घडटा. धर्म पाळच्यांत वर्ती ग्रेसकाय आसा वय, पूण तृप्ती जोडलेल्यांक मात्र ही ग्रेसकाय लाभता. आमी संवसारी येत आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसारसून वेत आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना. तर खावंक जेवंक न्हेसूंक पांगरूंक आसात जाल्यार आमी ददोशीच सय. पूण ग्रेस जावंक आशेतले ताळण्यांक, पासांक, पिशा आनी लुकसाण हाडटेल्या वंदवण्यांक सांपडटात. कित्याक दुडवाचो मोगस सोर वायटांचें मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयस जावन गेल्यात आनी आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यान. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सोर संगती पाड कर नितीचो, भक्तीचो, विश्वासीपणाचो, माया मोगाचो, सोसणीकायेचो आनी बळेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सस्नीक जिविताचें इनाम जोन घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळ्ळेलें आनी साबार शख्सां उजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केली. देवाचे उतर हें देवाचे उडुपकार. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती भागी. आपूण दुर्बळी मनान आसात ती भागी. वायटा विघ्नाच्या वेळा दुस्मनांनी कपाटपणान म्हाका वेडो घाल्ल्या तेन्ना हांवें भियेजय कित्याक? ते आपलो विश्वास दुडवाचे दवरतात. आपूण व्हडले अस्तिवंत म्हूण अहंकारान भरल्यात. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती भागी. दुडवान आपली सोडवण करूंक खंयच्याय मनशाक साथ दिना. आपल्या जिवाचे मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्यांनी जायना. मरण सुकोवंक कितलो दूड दिल्यारी बेश्टे, फोंडाक वेतलो तो वेतलोच. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती भागी. पेल्याची ग्रेस काय वाडत गेली म्हूण कळवळ नाका. ताच्या घराची कीर्त वाडली म्हूण सटपण नाका. तो मेलो तेन्ना तो कांयच घेवन वचना. ताणें जोडलेली कीर्त ताचे सवें फोंडांत देंवची ना. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती भागी. आपली जिणी आपणे सार्थक केली आनी आपणें बरें केलें म्हूण लोक म्हाका फुगारतलो अशें तो चिंतलो. तरी पुर्वजांच्या जम्यान तो मेळटलो आनी तांचे बराबर काळोखान जिवान सरतलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती भागी. Alleluia, 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 Alleluia. बापा सर्गा संवसाराच्या धुनिया, हांव तुका अर्गां दितां कित्याक सर्गा राजाचे घोट तुवें ल्हानांक उक्तें केल्याय. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आणि देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करीत शहरान शहर आणि हळ्ळेन हळ्ळी पळयन करून गेलो. 12 जण शिस ताचे सांगत आसले. देवसरांच्या उपांतरांत हांव सोडयलेल्यो आनी पिडेशिडेंतल्यो गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगात आसल्यो. 7 देवसरांत हांव सुडका जोडलेली मागदलाची मरी, कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारभाऱ्याची बायल जुवान, सुजान्ना आनी हेर साबार जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसितालीं. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. हालेलुया सो श्लोक गायता आसतना आमकां त्या उद्गारान सांगलें, बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया हांव तुका अर्गां दितां की त्या सर्गा राजाचे गुट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. सर्गा राजाचे गुट ल्हानांक तुवें उक्ते केल्याय. ह्या गुटा मदलो एक गुट आसा आयच्या दिसा आमी समजूंक जाय आसचो. खंयचें क्रिस्ताचें मिसांव आनी खंयचें आमचें वैयक्तीक मिसांव म्हणलें. आमी क्रिस्तांवपणाच्या नांवान कितेंय केलें तर आमी चिंतावंक जाय त्या भोवटी. हांवें म्हज्या भावार्था खातीर केलां, हांवें क्रिस्ता खातीर केलां, देखून हें आमचें क्रिस्तांवांचें मिसांव म्हणून. पूण क्रिस्ताचें मिसांव गी ह्या म्हजें वैयक्तीक मिसांव. एक खरो मिशनरी एकलो याजक मस्त वर्सां त्या दुबळ्या धाकट्या लोकां मदें वावर करून आसुल्लो आनी खरोच मिशनरी. त्या लोकां मदें तांच्या मदलो एकलो जावन गेल्लो हो याजक अशें म्हणटा, अरे सायबा म्हज्या कडेन वैयक्तीक उलयता आसतना क्रिस्ताच्या मिसांवा मदें आनी आमच्या वैयक्तीक मिसांवा मदें ह्या एका पानाचो तितलो पातळ फरक. इल्लोसो हांव विशीण पडल्यार तें सगळें मिसांव म्हजें वैयक्तीक मिसांव जाता. म्हळ्यार क्रिस्ता खातीर साक्ष दिवंक, क्रिस्ताचो यज्ञ भेटोवंक, क्रिस्ताच्या नांवान दुबळ्या धाकटेची सेवा करूंक बरें. पूण मनीस जाल्ले आमकां खंय ना खंय थोडी तरी अस्कत काय आसा आमचें वैयक्तीक नांव घेवच्याक, आमचो वैयक्तीक फायदो घेवच्याक. हांव इतलें करनासा, म्हज्या हातांत 10,000 लाख पयसो गुंवता, हांव जावं पुरो एक इगर्जे खातीर व्हड काम करता, त्या 10 लाखां मदें 1,000 हांवें म्हज्याच खाणा जेवणा वापरल्यार कित्याक नुजो? एक अस्कत काय. इगर्जेच्या नांवान म्हज्या संघ संस्थेच्या नांवान इतलें सकट जाता आसतना तांतूं वो वावर केल्लो हांवें न्हय गे, देखून म्हजें नांव कित्याक येवंक नजो? ही एक अस्कत काय. हें सकट काम चलता जाल्यार हाका इतली दुडवा सहाय दिल्ली हांवें, देखून म्हाका लागून हें सगळें जाता म्हणलें चिंतप ही एक अस्कत काय. आतां ह्या तिनी दाखल्यांनी हांव म्हणना आमी कितेंय पातक केलें म्हणून. आमी क्रिस्तांव जाल्ल्यांनी आमी आमच्या कायद्या प्रकार कितें करूंक जाय आसलें केलां जावं पुरो. पूण क्रिस्ताचें मिसांव आनी म्हज्या वैयक्तीक मिसांवा मदलो फरक इतलोच पातळ. हांगा हांव गर्वान बडटां, हांगा हांव क्रिस्ताचो पाटलाव म्हणल्या खातीर खालतेपणान चलतां. आतां हें कित्याक हांवें सांगचें? हाच्या शुभ वार्तेचेर दिश्ट घाला. 4च वाक्य आसात, पूण जेजूच्या भोंवतणीचो सगळो संवसार आमकां कळोवन येता. ताच्या भोंवतणी आमकां सुरवे प्रस्तावनान सांगलें स्त्रियो आसल्यो म्हूण
पूण ताच्या की सांगता पयलें सांगलां ताचे 12 जण शीस ते आपोस्तल लागशिले जेजू ताचे सांगता हे 12 जण शीस आपोस्तल ताचे सांगता देवसाराच्या उपद्रांत हांव सोडयलेल्यो आनी पिडेशिडेंतल्यो गुण जाल्ल्यो स्त्रियोय त्योय जेजूचो पाटलाव करून वेताल्यो. आमकां खंय आयकूंक मेळटा हें? आमी चड करून चिंताव जेजू एकलो गेलो या ताच्या फाटल्यान ते एक जण ताचे लागशिल्ले शीस गेले या उरिल्ले 12 जण गेले. नो ह्यो स्त्रियोय जेजूच्या सांगाता वयताल्यो. देखून आमी जेजूचे शीस म्हणटा आसतना फकत आमच्या मतींत एक चिंता आसा दादले मात ना. स्त्रियांनी तांचो पात्र केळिल्लो आसा. तें सोड न्हू आनी थोडी इल्लीशी बोळ आसली जावं पुरो पयशांचे बोळ जावं पुरो ह्या समाजांत बोळ आसली ती कित्याक आमचो पंगड व्हड. जेजू 12 जण शीस हे 13 जण दादले ताचे सांगता हेर शीस आनी ह्यो स्त्रियो कांय जावं पुरो 40 जाणां 50 जाणां पोटा बुकेक नाका गी तांकां इतर गरजो नात गी. खरेंच जेजूचे शीस येवन दिसता आमी तिरवो बांदूंक आसा कित्याक तिरवोय बांदचो आसा. ह्यो स्त्रियो जेजूच्यो गरजो सुदारसिताल्यो. पळया देखून आमचे मिसांव क्रिस्ताचे मिसांव कसले आमी करी येता जावं पुरो जेजूचो सांगात दिवंक. जेजू वेता आसतना ताचे सांगाताच ताचें उतर आयकूंक कित्याक हेच शीस उपरांत जेजू मेल्या उपरांत आनी पुनर्जीवन जावन सर्गार गेल्या उपरांत पवित्र आत्म्याच्या देण्यान सगळ्या संवसाराक वेतात. तांणी शिकल्लें तांणी जोडुल्लें हेरांक दिवच्याक. ताका म्हणटा आमी ते आपोस्तल. देखून आतां तांणी घेवचो वेळ जेजूच्या फाटल्यानच वेतात. आमचो मेस्त्री कितें करता म्हूण ते शिकतात. जेजूक सांगात दिवचोय एक मिसांव. केदाळे हांवें दिवचो दाखलो दीसभर हांगा पळयता हांव. तुमी आतां सकाळीं मिसाक आयिल्ले आसात. थोड्या फावटी थोडीं येतात काम करची चेडवां चेडे थोड्या फावटी प्रायेचीं दिसाक येवन हांगा अर्दो घंटो 1 घंटो भर बसतात. जावं पुरो आराधनाच्या कोपेलांत ना तर हांगा इगर्जेंत कोणाय की एक सवाल दसूंक पुरो 1 घंटो भर हांगा येवन कितें करतात. जेजूक सांगात दिवचें एक मिसांव. थोडीं जाणां वावर करतात इगर्जेनी समाज सेवा करतात वॉलंटियर म्हणटा आमी ती सेवा तेंय क्रिस्ताचेंच मिसांव. थोडीं जाणां दूड व्हाण कुमो करतात. थोडीं जाणां परत्यान तांच्या कुडीचो वावर खंयच्यानो म्हणून दिवंक जाता तो वावर दिवन सेवा करतात. तेंय क्रिस्ताचेंच मिसांव. भाव भयणीनो देखून आमी सगळीं एका ना एका नमुन्यार क्रिस्ताचें मिसांव करना आसांव. देवा करगां दिवया क्रिस्त आमचे सांगाता आसा. पूण फरक इतलोच खंयच्या वेळार क्रिस्त आमच्या सांगाता ना त्या वेळार तें मिसांव आमचें वैयक्तीक मिसांव जाता. क्रिस्ताचें मिसांव जायना. देखून हर एक संगत करता आसतना आज आमकां सांगलें आमकां कार्मेलितांक व्हड परब जेरुसलेच्या सांत आल्बर्टाची परब आमी करता. आमकां रुली रेग्रो दिल्लो मनीस तो ताचे सांगता आविलाची तारेरेस आमकां उगडास करून दिता. ल्हान 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 संगतींनी सयत आमी क्रिस्ताक सोदया. आमची सगळी राटावळ क्रिस्ताचीच जाता. आमी क्रिस्ताच्या सांगाताच जियेता. आमी रांदतना जावं पुरो चलतना जावं पुरो उलयतना जावं पुरो आनी कितें खेळटना जावं पुरो एक घडये क्रिस्ताचो उगडास करया. सक्कड क्रिस्ताचें मिसांव जाता. घे बाबा घे वंडो घे बाबा घे वास स्वीकार कर पावन कर जीवन हे अर्पित हांव तुका घे बाबा घे वंडो घे बाबा घे वास
अर्पिता भक्तीनानी वोढा मोगा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयस तुमच्या देवाक सरस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या माना केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांचे सर्वनेक उपकाराची कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकणटा. तारण मेळिल्ली तुजी फर्जां सरकार एका काळजान तुका दिन वाचता. तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबर्त सोगूट परगटुया. तुझ्या कुसा आमी पुनर्जीवन कोणावरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सरभंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय.
पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तूं इश्ट गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पसजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगती बगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजतकी पदवेनी महिमा तुजी ससणाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवस चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण चवत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू जेजू तुमकां येता येतून दितू तुजी ससाय. जेजू जेजू तुमकां येता येतून दितू तुजी ससाय. म्हज्या सायबा देव तूं म्हजो तुका हांव अत्रेता. तुज्या येण्याक आत्मो म्हजो निरंतरी राखता.
एकेच्या बेटा पोरी जीव राखून आसा तुझे दिसता देखच्या सोन्या तुझी सकत महिमा जेजू जेजू तू येता येतून दितून तुझी ससाय जेजू जेजू तू येता येतून दितून तुझी ससाय प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, जेजूचे मांस आणि रगत आम्ही आता घेतला आणि या सर्गींच्या देणी असो गुण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी बोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्ही बघा जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचू हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. उगडास दवरया. आयच्या दिसा खरी एक राटावळ आमी करता आसतना क्रिस्तच आमच्या सांगाता आसा गी म्हणलें मोतीक व्हरया. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. काळजा तारकाच्या किडा प्रीती चर्चा सदा सदयाळा आमचे जामोगाळा सदा सदयाळा आमचे जामोगाळा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुत्रा सोमे अवकार मरे आशीर्वादी आमकां बगीन पुसाची कृपेन आमकां आमच्या आमच्या स्मरण बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.